नमस्कार. म्हाका जी आसा थंडी जाल्लेली आसा आनी ताका लागून हांव आयज अशी तुमकां वनस्पती दाखयतलो ताजे खुबशे फायदे आसा. आनी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फुड्यान अश्यो खुबश्यो वनस्पती दवरलेल्यो आसा ज्यो आयुर्वेदान तांचो उल्लेख केल्लो आसा, जावं आजुनूय आमचे लोक जे आसा ताचो उपयोग करता. अशें एक झाड म्हळ्यार हे आमचे लेमन ग्रास, जाका आमी गंजण म्हणटा. हे गंजणाची च्या पिल्यार एकदम बरी. हाजे फायदे म्हटल्यार जो कॅलेस्ट्रॉल आहा तो कंट्रोलान उरता, पाचन शक्ती वाडटा, रक्ताचो प्रवाह आहा तो शुद्ध जाता. खुबशे गजाली म्हळ्यार कॅन्सरा सारके जे रोग आसा ताका कंट्रोल करता हे जे आसा ते लेमन ग्रास, जाका आमी गंजण म्हणटा. आनी जे गजालीक आतां हांव आयला, म्हाका थंडी जाल्या आनी उलोवपाक पासून जाणा ताळो जो आसा तो सुकलेलो आसा, ताका लागून हे लेमन ग्रास जे आसा ते सगळ्यान थंडेक लागून आमी चडशे यूज करता. आनी हे इतले उपयोगी आसा. हेजी च्या एक तर इतली बरी लागता की आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसतलें हेजो टेस्ट एकदम बरो. ताका लागून आयज हांव येयल्लो आसा. आनी हे जे आसा लेमन ग्रास आतां हांव काडटलो आनी घरा कडेन व्हरून हाची जी आसा ती बऱ्यापैकी एक च्या पितलो. आयुर्वेदान हाजो उल्लेख केल्लो आसा आमच्या मेडिसिनाक लागून. आनी एकदम बऱ्यांतली बरी औषधी ही प्रत्येकानी घरा कडेन लावची. एक तर जागो ना जाल्यार कुंडलेन लावची, नाजाल्यार जर जागो आसा जाल्यार ती शेतान व्हरून लावची. एकदम बरीशी वनस्पती आमच्या गोंयकारां कडेन जास्तीत जास्त हे आढळटा आमच्या घरा कडेन. तर आमी आतां हेजी च्या करुया. बरोबर आमी हे पळयात कितें काडला ते गोल्ड. दीस इज गोल्ड, आमची गोंयची गांवठी भाजी. आमी आतां फ्रेश काडलेली आसा आनी हाजी आतां आमी फ्रेश व्हरून आतां भाजी करतली.